रावया. सुरवातेक आमी गायन करूया A9 पेज 4. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो भोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. बोगाड बाबडीनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय देवाचे उतर आयकूंक, ताची समजणी घेवंक आनी ते वेव्हारांत घालूंक पवित्र सभा मार्गदर्शन दिता. आमच्या जिवितान देवाच्या उतराक आमी पयली स्वाद दिवया. दर दिसाक ते वाचून नियाडून जो संदेश आमकां मेळटा तो आमच्या जिवितान लावया. आनी भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान जायतीं बरीं फळां दिवंक, जिवितान जायतें बरेंपण करूंक आमी वावरुया. जेजू म्हणटालो, जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तींच म्हजीं भावां भयणां. तो देवाचें उतर वाचून नियाडून पाळूंक, आमच्या जिवितांत ते वेव्हारांत घालूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. आनी जायते पावटी आमच्या जिवितान देवाचें उतर वाचूंक आमी वेळ काडूंक ना. आमी वाचलां आनी आयकलां पूण जिवितान तें पाळूंक ना. आनी भाशेन आमी जिवितान जायतीं बरीं फळां दिवंक नात. आमी देवा आड जायतीं पातकां केल्यात. सगल्या आमच्या पातकांचो उगडास करून आमी देवा लागीं बोगसडे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. हे मी साबिटयता एलरॉय आनी जोलीन मास्करेनज आमच्या इतिहासा पासत देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घालूं तांकां सगल्यांक बरी भलायकी मागुया. तशेंच आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पाडोवाच्या बागयोन आधुनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरचे आकांताक आसलेल्याचो तीर आस्त्र करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एक पडान जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या सासना. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बरफ मळबा थावन पडटात आनी बेश्टी परतून चडनात, बोगोर वोंप्याक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफळ करतात आनी किल्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ म्हजेशी परतून येना. बोगोर म्हजी खुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शाती पावयता. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवाळटा. जबाब, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवाळटा. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजयात, एका ताळ्यान सोगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा. जबाब, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवाडटा. ताचेर दोळे लावन रावात, तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवाळलो. जबाब, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवाडटा. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा, पृथ्वीवेलो तांचो उगडास नाच करता. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात, तांच्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता. जबाब, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवाडटा. बरी मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतलीं तांकां निवाडटा. जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां, तांचे सवें सर्वेस्पोर आसाच. जाचें मन कळवळटा वळवळटा, तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. जबाब, सगल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवाडटा. शुभ वर्तमानांक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy
उगड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvespora soi so. Sorvespo tumce sove asu. Marcu pormone Jesu Christa ce shuhuvotoma. जेजून आपल्या शिसांक मुडे एक मनीस आपल्या शेतांत बी वोंपता. रात आनी दीस तो न्हिदलोलो आसूं वो जागो आसूं बी किल्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपलेच ओस्तोंगी फळ दिता. पयलो पालो मागीर कोणशी आनी शेकी कोणशी भर गुलगुलीत गोठो आनी पीक जातोच लुवणी पावली म्हूण देखतोच रोकडोच तो कोयती लायता. हे पोरी स्वर्गीचें राज. जेजू क्रिस्ताचें शुभवतो महान हे. बोगाड भावा भयणीनो, आयचो सेवा धर्म देवाचें उतर वाचून नियाडून जो संदेश मेळटा तो आमच्या जिवितान वेव्हारान घालूंक आमकां आपयता. आमी सगळीं जाणां उतरां उलयता, उतरां बरयता, आमी उतरां आयकता. उतरां वरवीं आमी एका मनशाक वयर काडटा जाल्यार उतरां वरवीं आमी एका मनशाक काला घालता. बरें उतर आसा, वायट उतर आसा. बऱ्या उतरां वरवीं आमी मनशाक शाबासकी दिता जाल्यार वायट उतरां वरवीं आमी मनशाचें नांव पिड्यार करता. उतरां बरें करूंक शकता आनी उतरां वायटूय करता. आमचीं उतरां बेश्टीं उतरां पूण देवाचें उतर पवित्र उतर. आनी हाका लागून भाग्योन पावलो तिमोथाक म्हणटा देवाचें उतर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयलेलें आसा. चुकी काडपाक, निटायर हाडपाक आनी मार्गदर्शन दिवपाक. जेजू देवाचें उतर पदवेन उलयतालो आनी हाका लागून जायतो लोक ताचे फाटल्यान वेतालो. सुमया तशीं उतरां सासनीक जिविताची, सुमया तशीं उतरां आमच्या पावलांक उजवाड. बोगाड बाबडीनो, पवित्र पुस्तकान आमकां जायते मनीस मेळटात जाणीं देवाचें उतर आयकलें आनी आपलें जिवीत बदललें. जावं आदल्या कोरान देवान जेरमियासाक आपयलो, मोसेसाक आपयलो, इजायास प्रवाद्याक आपयलो, जोनस प्रवाद्याक आपयलो. नवे कोरान पेद्रूक आपयता, आंद्रेक आपयता, जुवावांक जाकोबाक आपयता, आंकुवार मारेक आपयता, भाग्योन पावलूक आपयता. आनी हे सगळे मनीस देवाच्या उतराक होय म्हणटात, आपलें जिवीत बदलतात आनी जेजूचो पाटलाव करतात. आंकुवार मारेच्या जिविताचेर लक्ष घालुया. आंकुवार मारयेक देवाचें उतर कशें आयलें गाय? 4 पावंडे आसात. पयलें म्हणल्यार द कॉल, तिका उलो आयलो. आज बळवो म्हणटा तुका देवाच्या पुताची आवय जावंक विचून काडल्या. आनी आंकुवार मारे घुस्पता हें आनी कसलें उतर गाय? हांव एक तरणाटें चेडूं, म्हाका म्हज्या जिवितान आनीक कितें जावंक जाय पूण देव म्हाका आपयता. दुसरे स्वातेर ती प्रश्न करता हें कशें जावंक जाय, हें कशें घडटलें?
आनी तिसरे सुवातेर आज बडवो तिका आस्वासन दिता जें घडटलें तें पवित्र आत्म्या वरवीं घडटलें. तुजी सोयरी एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर घर सांबावल्या. आनी चवथो पावंडो म्हणल्यार आंकुवार मारया म्हणटा, होय ही आसा हांव देवाची चाकोन जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आंकुवार मारिया देवाच्या उतराक होय म्हणटा, ना म्हणना आनी पाटी सरोना. मोगाळ बाबडीनो, जेन्ना बागयोन फ्रांसीस शावेर पॅरिसाक आपलें उचलें शिकोप करतालो, ताच्या मनान जायतें आसलें. आपूण व्हडलो मनीस जातलो, आपूण जायती जोड जोडटलो. पूण बागयोन इना आसते लोयला ताच्या मनान जेजूची उतरां घालता. आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो आत्मो इबाडल्यार कसलो फायदो, कसलो आदाव. जेन्ना बागयोन इना आसते लोयला झुजांतान जखमी जाल्लो, तो पवित्र पुस्तक वाचतालो, सादांचें पुस्तक वाचतालो आनी ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. तो म्हणटालो, जर तर ह्या मनशांनी केलां, आपलें जिवीत बदलां, म्हजें म्हाका कित्याक जावचें ना, हांवूय म्हजें जिवीत बदलतलो. आमी जायते पावटी बागयोन आगोस्तिनाची खबर आयकली आसतली. बागयोन आगोस्तीन जेन्ना तरणाटो आसलो, जायते वायट जिवीत जियेतालो, पोजोळपणाचें जिवीत जियेतालो. ताणें जायतें वायट केल्लें. ताची आवय बागयोन मोनिका दिमी घालून देवा लागीं रडून मागताली आपल्या पुताचें जिवीत बदल म्हूण. बागयोन आगोस्तीन प्रयत्न करतालो, पूण ताचे लागीं जायनासलें. आनी एका दिसाकूय मिलान शारांत एका गार्डनांत बसून आसतनाकूय ताका एक उलो आयकूंक येता, ओपन एंड रीड. ताच्या हातान खंय पवित्र पुस्तक आसलेलें. तो म्हणटा, उक्तो कर आनी वाच. आनी जेन्ना तो पवित्र पुस्तक उक्तें करता ताका ही वळ मेळटा, रोमन्स 13:13. काळोखाचें जिवीत पयस कर, दिसा उजवाडाचें जिवीत जे, पोजोडपण बेबदिकाय पयस कर. आनी तो म्हणटा, ही उतरां हांवें म्हज्या काळजाक लायली आनी हांवें म्हजें जिवीत बदल्लें. तो वेता, बावतिजम घेता, क्रिस्तांव जाता, उपरांत पाद्रीपणाचें शिकोप करता, यादनीक जावन बिस्व साहेब जावंक पावता. आनी बागयोन आगोस्तीन आमी म्हणटा, कुरपेचो बापूय, फादर ऑफ ग्रेस, देवाच्या उतरां वरवीं आपलें जिवीत बदलता. मोगाळ बाबडीनो, जेजू म्हणटालो, जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तांकां सासणीक जिवीत मेळटा. जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती म्हजी कोरी भावा भयणा. जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती आपली गोर कोडपार बांदतात. बागयोन आंतोनीन देवाच्या उतराचो मोग केलो. देवाचें उतर तो शिकलो, देवाचें उतर परगडटालो. आनी जेन्ना खंय तो देवाचें उतर वाचतालो, बाळक जेजू खंय पवित्र पुस्तकार येतालो, आपल्या जिवितान सरमावांतल्यान ताणें देवाचें उतर परगडलें. जायतो लोक, हजारांनी लोक ताचें देवाचें उतर आयकूंक येतालो. आनी जायते खंय वायट मनीस ताचें उतर आयकून आपलें जिवीत बदलताले, नवे मनीस जाताले. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या पयले वाचपान आमी आयकलां, इजायास प्रवादी म्हणटा, जे भाशेन पावस पडटा, बरफ पडटा आनी बेश्टोच पोत्तून वचना, कित्याक पीक दिवन तो वेता. जेन्ना पावस पडटा सगळीच हरयाळी आसता, ग्रिनरी आसता, पीक दिता, कोंबरे फोडटात. आनी जे भाशेन पीक दितात, जिवितान जायतीं बरीं फळां दितात, आमकांय आमच्या जिवितान बरीं फळां दिवंक आयचे शिव वर्तमान आमकां उलो मारता. एक ल्हान बी घालतात आनी ही बी आपशीच किल्लोता, वाडटा आनी शेवटाक पीक दिवंक पावता. मोगाळ बाबडीनो, आमचे लागीं पवित्र पुस्तक आसा. आमी आमकांच विचार करुया, कितले पावटी आमी हें पवित्र पुस्तक वाचता काय? वाचता जाल्यार वो आयकता जाल्यार तो संदेश जो मेळटा तो आमी आमच्या जिवितान लायता काय? जेजू म्हणटालो, म्हाका सोमया सोमया म्हणल्यार कोणूच स्वर्गराज्यांत भितर सरचो ना. तूं मागणी करताय, तूं मिसा घेताय, तूं रेतीरान वांटो घेताय, पूण जिवितान बऱ्यो करण्यो नात, कसलोच फायदो ना. तुजो भावार्थ आनी बऱ्यो करण्यो बरोबर वचूंक जाय. फेथ एंड गूड वर्क शूड गो टुगेदर, बागेन जागोब म्हणटालो. मोगाळ बाबडीनो, आमच्या जिवितान
पवित्र पुस्तक वाचूया, नियाडुया, जिवितांत तो संदेश मेळटा तो आमच्या जिवितांत लावुया, जिवितांत जायतीं बरीं फळां दिवंक, आमचें जिवीत बदलूंक, जेजून दाखयल्ले वाटेर आमी चलूंक ह्या मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो भावार्थान आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी देवाच्या उतराचेर आपलो बावाड थीर गोड सांबाळून आपले पोरचेक ह्याच उतराचो पोरजोळ बोगूंक दिवंक ते पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबांत दिसपट्टी देवाचे उतर आमी वाचूंक, ताचेर नियाळ करून आनी हे वरवीं आमचो बावाड आमी वाडोवंक पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आयच्या त्रेझेनाच्या मिसा बलिदानांत आपलें इंतेसां भेटयतल्या एलरॉय आनी जोलीन मास्करेनस तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घालूं आनी मागलोलो उपकार तांकां फावो जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. ह्या वेळार ओगेपणान आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. भू मोगाळ बापा, दोयेंनी आमची मागणी आयकून घे. तुजें उतर आमच्या जिवितांत वाचूंक, नियाडूंक आनी ते वेव्हारांत घालूंक तूंच आमकां आदार दी. आमचें जिवीत बदलून जिवितांत जायतीं बरीं फळां दिवंक तूं आमकां कृपा दिवन मागता हांव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया C15 पेज 34. Zabawi
मोशा भावभयणीनो, मोशेन तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें साप उडबागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताचो अप्रेमीत मोग भोक्तीपणी आमी समोरुमताव. तातूंत वांटो घेवन तुज्या भोगतां वरी तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्याक आनी बायलांक उपजोन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभशाक ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत. पातकाचें भक्षण मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. So
या जेसू तुझे मरण आमी समोरता सोम्या जेसू तुझे पुनर्जीवन भरपूर करता सोम्या जेसू तुझ्या येण्या आमी ओतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सगळ्यांची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुणाडो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ह्या वेळार तुका कितें जाय तें देवा लागीं माग आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागिवंत सुजे भागिवंत आंतोन भागिवंत धर्मदता आनी सर काळी तुका मानुल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून देवाचें उतर वाचून नियाडून ते पाळूंक ताचोच आदार आमकां मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायस आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायल्ले पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरभशेन वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी पोरमाणे तिका एकवटान सांबाळ तूं तुजी येतान रासभर चलयताय सासनाच्या सासना सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान सगळीं आमी सुभागी सुमिया ते म्हजे भितर येवचे म्हाका खबना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटा
जेजूक आमच्या काळजान शेवंक वेताना आमी गायन करुया D7 पेज 50.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, बो पवित्र उणान आमी वांटो घेतला देखून तुका आमी काळजान तावन दिनवासताव. आनी जशें भाग्योंत हातून थांबून आसतना तशी भोक्ती आनी अप्रिमीत मोग तुजे पुरजेची सेवा केली, तशेंच आमच्या भावा भयणाचे चाकरेन आमचें जिवीत करसूंक आनी अशी काळजान तावन तुजी भोक्ती करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. कोणाकूय मिसाचें इंदेसां भेटूंक जाय वो इगोर्शेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा थंय तुमी दिवचें. मिसा उपरांत सोविनियर रूम उक्तो आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू मेळटात. 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडान जातलें, पूण लॉक तुमी करचें न्हय, कारण गरज आसत जाल्यार आमचे अशेंच तुमच्यो 2 व्हिलर्स हालयतले. 4 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या पार्किंग लॉटांत. जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक आमी इगोर्जेन केरीत सुवातो दवरलेल्यो आसात, थंय आमी कोदेलां घातलेलीं आसात, थंय तुमी बसचें न्हय मागताव. तुमची कुमसारां आयकूंक पद हायसीन आसा. मिसां चलता आसतना वो मिसा भायर लेगून तो कुमसदोरींत हाजीर आसतलो. भाग्योंत आंतोनीचे पोरबे दिसाक तियात्र आसतलो, जो जातलो आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडार. टिकेटी इगोर्जेच्या आदारार विक्रेक आसात. आमच्या बँड स्टँडार आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्नॅक्स घेवन विक्रेक आसात. तुमी घेवन ते आदार दिवचो. आयज सांजे आख्या शिवलेच्या गांवांत भाग्योंत आंतोनीचें पुरसांव आसतलें. 4:30 मीस जाले उपरांत आमी हें पुरसांव सुरू करतले. हांव तुमकां आमी सगळे काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. भागिवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणबाईच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणबाईन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंतीबरी काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भागिवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोती, म्हज्यो भिरांती आनी आखांत तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार. तुका जाय तें हे वेळार माग.
ओचोऱ्यांच्या भागयोंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मसतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी कणवळाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनोदी कोर. आमेन.